Okay, bye. Start. Yes. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगला बापा हांव तुका दिनवासता वाकांता आनी आडगां दिता. तुवें आमकां राखल्या आनी सांबाळल्या पासत. मोगला बापा तुका हांव दिनवासता आजच्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत आनीक एक फावट तुवें आमकां एक एकल्याक हांगा एकठांय केल्यांत तुजें उतर आयकूंक नियाळूंक आनी शिंकूंक. मोगला जेजू, आमी आयज तुज्या उतराची शिंकोण घेतल्या. तें उतर शिंकयतले आमचे भयणीक फातिमाक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी ती उलयतली ती उतरां तिची न्हय पूण तुज्या पवित्र आत्म्याची म्हूण मानून घेवंक आमची काळजां आनी मनां उक्तीं कर. तुजें उतर जावन आसा सोत वाट आनी जिवीत. तर त्याच सोतान आमी आमच्या जिविताची वाट चलोवंक आनी तेच वाटेन आमी दुसऱ्यांकूय हाडूंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा फावो कर. बापा, हें हांव मागणें करता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Arkan Jezuch. Arkan Jezuch. Praise Jesus. चल बाय फातिमा. टेस्टिमनी आहल्या इंचारिया. Oy. कोणा टेस्टिमनी हा द्या मोहिमा दिवपाक. Praise God. हांव सिस्टर पयले. Praise God. या ते टिकेटी लागोन सांगता विजा येयलो न्हू म्हाका पयली केदो येयली 9th. सो मुगे घोव म्हणपा लागलो तो मुगे एकलो नेबर तो वचपा आहलोलो. सो तेगे कितें जालें प्रॉब्लम आनी तो उरलो. तेगे सरान सांगिल्लें तेका आनी एक 1 मंथांनी यो म्हण. सो मागीर दाडा सांगिल्लें आरे मुगे विजा येयली. दाडा म्हणपा लागलो तो तेजे बारारी वचपा जाता जाल्यार चोया म्हाका सांगोत म्हण तेका. मागीर हांवें तेका मुगे डॅडी आनी हांव गेलोलीं तेजे बरें. मागीर आमी सांगिल्लें तो म्हणपा लागलो आपणागे अमके भाशेन आहा फ्लायट म्हणजे इजिप्टा ते सायड ते रुटानचो आहा. सो तूं तेशें कोन्न आपणा बरें पळय मागीर तेशें कोन्न टिकेट काडची पडना. मागीर आमी घोवा सांगिल्लें आपणें अशें आहा. सो तो म्हणपा लागलो तूं टिकेट काडून दिता. हांवें म्हळें म्हाका एक आंज वोडवो केसो म्हूण पावलो. हांव एकलें वचपा आहलोलें आनी कितें जातलें म्हणजे वरी इश आहलोली. सो काल राती म्हाका मुगे घोवान टिकेट काडून धाडली. Praise Jesus. Praise God. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Arkan Jesu. Arkan चयला Jezuch. तूं देवाचे पातेर तेदनो देवागे सोगलांच बडवे commanded in charge of you. सोगली ते तुगे देव सोडना म्हाका. सोडना. Praise God. Praise God. Arkan Jezuch. काय बरें न्ही. आनी हेचो जाल म्हणटरी मागीर तुका दिसोता वाव हांव जाग्यार आहा ते जाग्यार बरें आहा म्हण. मुगे कितें जाल्यार तूं सांगोत येयला सामकें हितूलें जायतें जालां. होय जायतें जालां. प्रेज गॉड. आनी तें तूं शेरूय कोत्ता न्ही. तूं आपणाकूच दवरना न्ही तें. होय रोखडें दिता हांव रोखडें टेस्टिमनी. उगडास जावन रावता आनी दिता टेस्टिमनी. Jesus. God is great. God is great. God is good all the time. The time. आनी कोण आहा? हॅलो. सिस्टर हांवें तुका ते सिस्टरी खबर सांगलो न्हू ती जॉयन जाल्या. ओके ओके. लॉरा. लावरा होय. Okay, welcome Laura. Jelena, welcome. Praise Jesus. Praise Jesus. Okay, so praise Jesus, Jelena. Nice to see you. Okay, Ani, hi, testimony, huh? Oy. Ani कोण आहा? Praise Jesus. Praise God. Praise Okay. God. Jelena, tu ready, bye? होय सिस्टर. Okay, Korea. विशोय बापाचो मोग आमकां जोयतीवंत जिवीत दिता. उलोवपी बोन सेनोरा आनी भाव विन्संट. संवसार काळोखांत आसलो आनी देवाचो आत्मो ताचे वयर वसतालो. देवान आपले कितें जाय तें उलयलें आनी उतरां वरवीं उजवाड, जोनवार, झाडां सगळें रचलें.
पूण मनशाक रोचला तेन्ना ताणें मातयेचो रोचलो आनी आपलो स्वास ताचे भितर घातलो आनी मनशाक जीव आयलो. फकत देवान मनशाक आपल्या सारकेलो रोचलो, न्हय जनावरांक व दुसऱ्या वस्तूक. देवान दिल्ली आज्ञा मोडून एवेन आनी आदावान फळ खालें. देंवचाराच्या फोटीक बुळोवणी आयकून देंवचार ताका 103 फोट सांगता. सोत म्हणल्यार बरें आनी वायटाची गिन्यान आनी 3 फोट म्हणल्यार ती आत्म्यान मेली, संवसारी दोळे उगडले आनी देवा सोडून पयस गेली. सोरपा सारके वायट विचाराचे मनीस खूब पावटी आमच्या जिवितांत दिसून येतात. आमकां ताचे आपसवादपण राग दिसना, पूण दाखयतात हुस्को आमचे ताय. तेन्ना आमकां त्या मनशाक पारखूंक चड गरजेचें. ताचे उतरां देवा उतरां पोरमणे आसात व भिरांतीची ती संवसारी जाणवायेची दितात ती. 1 John 3:16 सांगता, वायट जाणवाय देवासून येना, पूण शांती मोग तें देवासून येता. सोरपान सांगलें फळ खाले उपरांत दोळे उगडले, तांचे संवसारी दोळे उगडले. तांकां आपल्या विंगळेपणाची लॉस दिसूंक लागता. ती भिरांतीन लिपलीं देवासून. जेन्ना असली वायट संवसारी वस्तू आयकतात ती भिरांत हाडपाची जाल्यार ते नाकारूंक देवाचें उतर सांगता तें आयकुपाची गरज. आदावेन ओथम्यान मेली आनी वायट बऱ्याची समजणी आयली, पूण पातक आदारून देवा सांगाताची पयस वेता. पूण देव तांकां सोडिना. आमी जायते पावटी कोण आमचें सांगलें आयकना जाल्यार सोडून दिता. पूण देव तांकां सोडून दिना. देव एक निरपराधी मनजात मारून ताचें रगत वारयता, बलिदान करता आनी तांचें पातक वेगळेपण लिपयता. आनी आदाम आनी एवेक बागेंतली भायर घालता. जिवीत दिता तें फळ खातली म्हणून तशेंच केल्यार ती सदांकाल मनशा सोयबान जियेतली आनी ओथम्यान देवा ताय एक जावपाची ना देखून आनी तांकां पातकांतली सुटका फावो करपाक तांकां देव बागेंतली भायर घालता. देवान साल्वसांव पयलींच रचून दवरलें. आदाम एवेक 2 पूत आसले. केन आबेलाचो जीव काडटा. देव केनाक शिरापता. पूण आतां नव्या कराराची मनशां जे दिसा जेजू आमचो सोमी देव मानता, आमी नवी रोचना जाता. आमचो संबंद देवाशी ओथम्यान आनी सोतान जाता, मनान न्हय. देवा आमच्या ओथम्या पळयता, आपली अपुरबायेची भुरगीं मानता. आतां मनीस मनान आनी कुडीन पातक करता, पूण जो पवित्र ओथमो आमचे भितर आसा तो आमकां सांगता, जेजू आमचे पासत मेला. तूं देवाचो पूत आनी देवाची धूव मनाची नवसोनी करूंक शिटकायता. जेन्ना हांव नवसोनी रिपेंटन्स करता, सैतानाक म्हज्या जिवितांतसून धांवडायता. जे ओथम्याक घाला ते म्हाका फावो जाता आनी देव म्हाका केन्ना सोडिना. आदामाच्या पातकाक लागून आमी जल्माक सावन विंगली आसली, पूण जेजू आमी आमचो सोमी मानलो आनी नवी रोचना जाली. आमचो ओथमो जेजू सारको जाला. आतां आमी गॉड कॉन्शियस आनी नॉट सीन कॉन्शियस. आमकां
दिसता आम्ही दुसऱ्या मोगची वागी बरी असल्या देव आमचे मागणे आयकता म्हूण देव म्हणल्यार मोग हे आम्ही विसरता आणि देवाक फावोर घेवंक इनाम घेवंक आम्ही परफॉर्मन्स करून दाखयता 1 John 4:7 सांगता मोग म्हणल्यार देव आम्ही दुसऱ्या मोग करतात तो मोग आमचो न्हय देवाचो मोग करतात ती देवातावन जल्मतात जल्मल्यात जेजू पवित्र आत्मो धाडलो सांगल्या प्रमाणे रोमन्स 5:5 देवान आपलो मोग आमच्या काळजान पवित्र आत्म्या उदेशी ओतला केनान पातोक केलें तेन्ना बोगसोणें नासलें जेजून आमकां बोगसोणें दिला कुर्सार मरून आतां आमचे भितर पवित्र आत्मो आमकां शिडकायता वायट करतना संवसारी मोग म्हणल्यार घेवप आनी दिवप देवाचो मोग म्हणल्यार फकत दिवप रोमन्स 8:39 सांगता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी मोग अणभवूंक पावल्या कोणाच्यानूच आमकां देवा मोगाची पयस करूंक जायना देवान आमकां आपली भुरगीं केला आनी आपलो मोग ओतयल्या उपरांत देव आमकां केन्ना सोडचो ना तो आमचो शीम नासलेलो मोग करता आमकां जेजून रोगता वरवीं नवी रोचनाक जाला आमकां सारकी नितळ केला जे भाशेन आमी देवाचो मोग करता तसोच आमी ताचो मोग करूंक जाय नवें कोरारांत देव आमचे भायले तावन न्हय पूण भितर तावन उलयता आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमकां तो भितरल्यान सांगता तें आयकूंक आमचे कान उक्ते दवरूंक जाय देवाच्या उतराक रिगून रावता त्या पवित्र आत्म्या आमच्या मनांत हाडटलो आनी त्रासांत पडला तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां मनांत हाडटलो आनी कान दिवंक आयकून पाळीत जाल्यार आमी जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतल्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता आर्गां जेजूक देव बरें करूं बाय जेलिना प्रेज गॉड प्लीज गॉड Very nicely done, Jelina. प्लीज गॉड आणि कोणा हा टेस्टिमनी दिवपाक प्रेज जीसस ओके सिस्टम कमेस करूया न्हू प्रेज गॉड वय करूया ओके सो आयज आमी देवा उतर शिकया ओके आय शेअर द स्क्रीन प्रेज गॉड जुआंवाचो 8वो आवेसूर वोड 12 ओके जुआंवाचो 8वो आवेसूर वोड 12 कोण वाचतलो प्रेज जीसस वाच को ओके सिस्टर उपरांत जेजून नव्यान लोकांकडे उलोवन म्हणलें हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करतात ती काळोखांत चलची नात पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो जेजू कारगा जेजू हिंगा आपण म्हणटा की हांव संवसाराचो उजवाड आमी जाणे आज प्रेज गॉड थँक यू जीसस उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी पळयलां की प्रितूम सगळी काळोखांत आसलोली आनी देव उतर म्हणटा की उजवाड जावं आनी उजवाड जालो प्रेज गॉड जाल्यार जेजू हिंगा उलयता की हांव संवसाराचो उजवाड सो तो उजवाड जो जेजू उलयता तो केसो उजवाड उलयता प्रेज गॉड कोण सांगशी प्रितूम एक उजवाड आसा प्रितूम उजवाडांत आहा न्हू प्रेज गॉड ओके
थँक्यू जीजस. सो प्रितूम एक उजवाड आहा, पूण संसार आमी मनीस काडोकांत आल्लोलो. कित्या लागोन काडोकांत आल्लोलो मनीसू? आदाव आनी एवीन पातोक केले न्हू. आमी आतां सिस्टर जेलिनान ते रिकॅप केला सिस्टर सेनोरागे टॉकाचे. तितून आदाव आनी ईव पातोक कोता आनी तांकां ती देवाचे आड पातोक कोताय म्हूण तांकां ती भायर घालताय न्हू हितुली गार्डन ऑफ इडन तितूंतली तिंकां भायर घालताय कित्याक पातोक देवा मुखार येयना. ओके, पातोक सेपरेट कोता बोली. ओय, तेका पातोक पयली ती पातकां वीण आहली, तेंक पातोक आसोना, पण तेंकां सोयतान तेंक ताळणी घालता आनी ती ती पातकान पडटाय. ते दोना ती देवा कडल्यान तांकां डिस्कनेक्ट जाता. तेंगे ती मोत्ताय. कित्यान मोत्ताय? कुडीन मोन्नाय पूण आत्म्यान ती मोत्ताय. प्रेज गॉड. सो ते मेरेन ते जेजू ते मेरेन पातोक संवसारां येयलें. ओके, पातोक संवसारां येवन कितें जालें? मनीस पातकान बुडोलो. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. सो हो पातकाचो काडोक जो संवसारां आहलोलो तो पयस करपाक जेजू संवसारांत येयलो. सो जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. ओके, सो जेन्ना आदाव आनी ईव पातोक कोता ते दोना जो अधिकार देव दिता न्हू, देवान जेन्ना मनशां रोचलोलो ते दोना देव तेका आपल्या भाशेन रोचिता आनी तेका सगली ऑथॉरिटी दिता. मोनजातीचे वर्सां सगल्यांचे बारायन मनशाची ऑथॉरिटी मनशां ना. दुसरी मनशाची आमकां ऑथॉरिटी ना, बट देवान आमकां हेर सगली वस्तूंची आमकां ऑथॉरिटी दिलोली. सो ती जेन्ना ती पातोक आदारता तेन्ना ती सगली ती पदवी आहा ती देंवचाराक वयता, मनशा कडल्यानसून देंवचाराक वयता. प्रेज गॉड. आनी हेका लागून एका पातोक सारकी चोड वाडटा. सो देव कित कोता? देव मानामेन दीत न्हू. देव मोजेसा कडेन हें दिता, कायदे दिता. ते कायद्या प्रमाणे मनशान चलपा. बट मनशाक कायद्या प्रमाण चलो जालोली ना, जायना. कित्याक ते दोन पवित्र आत्मा येवं ना आमकां आदार करपाक. कायद्या प्रमाण जेवपाक तेदो पवित्र आत्मा आसोना. म्हणटरी जायते पातोक मनीस बुडोत रावता, पातकान बुडोत रावता. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. म्हळ्यार देव कित कोता? मनशान पातोक केलो म्हूण देव मनशा सोडटा ना. प्रेज गॉड. देव बाब सगलो मोग सो तो कित कोता? तो प्रवाद्यान धाडटा तेंकां लोकां शिटकावपा. प्रेज गॉड. ओके, बाब प्रवाद्यान धाडटा पूण लोक तेंक कोणा आयकना ना म्हूण कायदे सांबाळना ना म्हूण प्रवाद्यां गेले आयकना. बट कित कोता देव? तोरूय देवा मोग जायतो आमकां, आमचे सगळ्या मनशा सगळे देवागे मोग जायतो. सो तो कित कोता? तो शेवटी आपल्या मोगाच्या पुताक संवसारान धाडटा. प्रेज गॉड. जो मनीस काडोकान आहलोलो, पातकान बुडलो आहलोलो तेंकां सोडवण दिवपा, तेंकां उजवाडा हाडपा. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. सो तो आपल्या एकल्या पुताक धाडटा. मनीस पातकी जायन देखून आपल्यागे भुरग्यांक बरें हातें दिवपा येवजिता, दिवपा सोदिता. सो देव बाब कितू मोगाडू एक मनीस पातकी जायन आहा न्हू देवागे उतरान हा, मातेवाचो 7वा बोर्ड. ओके, प्रेज गॉड. सो थिंग कित म्हणटा देव जेजू कित म्हणटा? तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार कितलो ओदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप आपणा लागीं मागता तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. सो देव बाप कितलो मोगाड, कितू ताका आमचो मोग. सो तो आमकां एशको सांडना. मनीस पातोक कोत म्हूण तो आमकां सांडना. तो आपल्यागे पुता धाडटा, जेजू धाडटा संवसारान. सो जेजू आमकां एक सारको बेस्टस्ट गिफ्ट, सारको प्राइसलेस गिफ्ट देवा कडल्यान आमचे ताई जेजू आनी पवित्र आत्मो. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. देव बापागे मोग सामको शिममेर नासलोलो, सारको ओप्रिमीत मोग तेगेलो, अनकंडिशनल लव. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. आमेन. प्रेज. तो आपल्यागे एकल्याच पुताक संवसारान धाडटा मनशागे पातका काडून उडोवंक, सारको नोपयत करूंक, सारको फिनिश करपा. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. सो हे कारणा लागून जेजू जाता संवसाराचो उजवाड. प्रेज गॉड. जुआंवाचो 3रो आवेसवोर 16वी बोर्ड, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा
बापाक आमचो इतलो मोग आलोलो तेणे आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो. सो हे उतर कन्फर्म करता की देव आमचो कितलो मोग आलोलो आनी ह्या कारणाक लागून तेका जाय आसलोलें आमी सगल्यांची सोडवण जालोली, सगळीं उजवाडान पोतून येयलोली. तेका नाका आसलोलें देवा न्हू आमगे सेपरेशन नाका आसलोलें आपल्या कडल्यान. सो देव इतलो आमचो मोग करता की तो आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा. प्रेज गॉड. सो हो उजवाड जेजू उजवाड आसलोलो तो स्वर्गार आसलोलो, पूण देव कित कोता तो उजवाड जो स्वर्गार आसलोलो तो उजवाड देव संवसारान धाडटा, आमचे बोले धाडटा, आमची पातक्यां बोले तो धाडटा. आपल्यागे उजवाड जो स्वर्गार आसलो तो उजवाड तो संवसारान धाडटा. प्रेज गॉड. सो आमकां तो आतां हो उजवाड आमकां आमी आतां सगळीं बॉर्न अगेन न्हू, आमी सगळीं पवित्र आत्म्यान जल्म गेलोली. वी आर बॉर्न अगेन बिलिवर्स. सो हो उजवाड आमकां कितको फावो जालो तुका आनी म्हाका. प्रेज गॉड. सो आमकां कितको मेळ्ळो, म्हाका कितको मेळटो सांग आतां. प्रेज गॉड. एक बरो वावराडी मुगे जिवितां येयलो आनी हो जेजू संवसाराचो उजवाड म्हूण तेणें म्हाका तेजी ओळख करून दिली. देवा ओळख करून दिली, जेजू ओळख करून दिली. सो जेजू कित म्हणटा, पीग खूब पूण वावराडी भोव थोडे. हे थोडे वावराड्यांतल्यान जेजू आमकां एक वावराडी धाडटा. सगळे एक वावराडी येयलोलो न्हू, तुमगे जिवितांतूय येयलो जायत, मुगे जिवितांतूय एक बरो वावराडी येयलोलो आनी तेणें म्हाका ही देवाची ओळख करून दिली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो हो उजवाड म्हाका देवान फाव केला. ओके, म्हाका खबर आहली आमी क्रिस्तांव म्हणटर आमकां खबर, म्हाका हांव जाण आहलें देव हा, जेजू हा, पवित्र आत्मा, म्हळ्यार तेजे भायर हांव म्हाका ओळख तितून डीप अंडरस्टँडींग म्हाका आसोंकू ना देवाची. पूण देव देवान म्हाका एक भावराडी धाडलो आनी म्हाका सारकी देवा उतराची आनी तेगे मोगाची हुरसार कित जाला, जेजून कित केलां आमचे पासत, हें सगळी तेणें म्हाका ओळख करून दिली एक बरी भावराडी कडल्यान. सो हो उजवाड जो संवसार सगळ्या जेजू सगळ्यां पासत मेला, म्हळ्यार अजून कितले लोक हा तेंका अजून ओळख ना देवागे उतराची. उजवाड तेंका अजून पावलो ना. तेंका दिसता की ती उजवाडान हाय म्हूण, पण ती सारकी उजवाडान नाय, कित्याक तेंका देवागे उतराची अजून ओळख मेळ्ळो ना. सो हे आमगे जावपा जाय जोणेक लागले जी कोण बॉर्न अगेन हाय तेंकां, म्हणजे हे उतर दुसऱ्या उजवाड दुसऱ्या दिवपाक, तेंकां पाठोवपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो तेजे उपरांत कित म्हणटा देव तर, म्हजो पाटलाव करता ती कालोखान चलची नात, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. प्रेज गॉड. ओके, सो जेन्ना जेजू संवसारांत आहलोलो तेन्ना जायत लोक जेजू पाटलाव करतालो न्हू, हजारांनी लोक जेजूचो पाटलाव करतालो. ओय की ना. प्रेज गॉड. हय सिस्टर. सो कित्याक करताले जायते पाटलाव जेजूचो. थोड्यांक पेकोणी जाय आसलो आसतली, थोड्यांक देवागे उतरां आनी ओळख जाय आसलोली, थोडी वयताली की जेजू जेवण दिता, जेजू कितू लोकां फीड कोता न्हू. प्रेज गॉड. सो जायत किंच कारण कित कारण तें खबर ना, बट जायत हजारांनी लोक जेजू फाटल्यान वेतालो. आनी हांव हायलायट कोता थ्रू जॉन चॅप्टर 6, जॉन जुवांवाचो 6वो आवेसोर. ओके, प्रेज गॉड. सो हांव ते चॅप्टरांतू थोडे हायलायट्स हांवें नोट डावन केले. प्रेज गॉड. सो हांव ते तुमकां सांगता. ओके, सो थिंग जुवांच्या 4थो आवेसोरान कित जाता, जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता न्हू. जायत लोक जेजू फाटल्यान भोंवतालो आनी 2-3 दीस तेंकां जेवण आसोना. ते दोना जेजू तेंकां एक 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन तो तेंकां एक मिलाग्र कोत्ता थिंगा न्हू, एक मिरेकल कोत्ता आनी तेंची बूक मारता, म्हणजे तेंची बूक मारता जेजू, तेंका जेवण दिता आनी प्रेज गॉड तेंका दादोस कोता. सो ते उपरांत ते कित कोताय लोक ती जेजूगे मिलाग्र चोयता आनी तेका ते राजा करूंक सोदताय, तेंका ते राजा करूंक घेवजिताय. पण जेजू कोट्टा तेंच्या मोतीं कित हा तें, आनी जेजू थंयसरलो तो कोडसरून वयता. तो कुशीन सोदता, कित्याक ते कोट्टा ते आपल्या दवरूं सोदताय आनी आपल्या राजा करूं सोदताय. पूण तें तेगे येवजण आसना जेजू केली. जेजू कित करूं येयलोलो, जेजू आमकां पातकांतली काडपा येयलोलो, आमकां काळोखांतली काडपा येयलोलो, आमकां उजवाडान हाडपा येयलोलो. आनी उजवाड हुंय हा स्वर्गार. ते उजवाडान तो आमकां हाडूं सोदतालो. प्रेज गॉड. ओके, सो मागीर कितें जाता, जेजू दोर्याचेर चलता, ती एक हें हा तितून. प्रेज गॉड. ते उपरांत तेका लोक सोदपा येताय, जेजू सोदपा येताय.
प्रेज गॉड. आणि जेजू तांकां शिकोवन दिता आपूण जिविताचो उंडो म्हूण. ओके, पूण ते न्हू तांकां बरें तें सोत मानपा तें अवघड जाता. जेजू म्हणटा न्हू म्हजे मांस खायल्या शिवाय तुमी मुगे हें जावपा नाय म्हूण. ओके, जॉन 6:56 आम कन्फेस कोताय न्हू जेजू हांव तुजें मांस खाता, जेजू हांव तुजें रगत. सो हें ते जेन्ना जेजू तांकां शिकोवन दितालो तांकां तें सोत मानपा अवघड जाता. ते म्हणटाल्यार हेगे आनी मांस कितको खावपाचें, हेगे आनी रगत कितको हें करपाचें. सो ते कित कोताय ते ताका सोडून वयताय. जायत सगळे लोक चडसो लोक ताका सोडून वयता आनी उरता कोण फकत तेगे भार शिसू उरताय जेजू बारगो. आतां इतलो लोक तेजे फाटल्यान भोंवतालो तेका हें कोतालो. ओके, आनी आतां जेन्ना जेजून म्हणलें आपूण सोर्गींचो उंडो, आपूण हें तें जेन्ना तेंकां सांगिल्लें आपूण जिविताचो उंडो, आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ म्हणटा जेजू. जे भाशेन तो म्हणटा आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड, ते भाशेन तो म्हणटा आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ. बट तेंकां सोत मानपा अवघड जाता आनी ते तेका सोडून वयताय. म्हणल्यार तेगे फकत भार शिसू उरताय जेजू बोली बसोन. प्रेज गॉड. सो जेजू म्हणटा, जेजू तेंकां इचारता, तेगे शिसां इचारता, तुमी वचूंक सोदतात बी, तो इचारता तुमी वचपाचे आपल्या सोडून वचपाचे. म्हणल्यार तेगे पूण सिमांव पेद्रू कित म्हणटा, तो म्हणटा, तो जबाब दिता, सायबा कोणाशी म्हूण वेतेल्या आमी, तुजी उतरां सासणीक जिविताची. सायबा कोणाशी म्हूण वेतेल्या आमी, तुजी उतरां सासणीक जिविताची. काय बरें न्हू. सो प्रेज गॉड. सो आमी जेन्ना हांवूय जेन्ना देवागे उतरां भितर सरलोलें, म्हाका कित उणपण आलो म्हूण हांव येयलोलें देवागे उतरान. प्रेज गॉड. बट जेन्ना सेशन जाली आनी देवा उतर कानार पडपा लागोलें, सो म्हाका तेदोणा पवित्र आत्म्यान म्हाका जाणवाय दिली की इट इज नॉट जस्ट अबाउट तूं कित उणें हा म्हूण तूं देवा सोदिता. देवाको कित हा, जेजूगे उतरां सासणीक जिविताची. सासणीक जिवीत म्हणल्यार कितें? सासणीक जिवीत म्हणल्यार कितें? ओके, आमी वाचया. ओके, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. देवाक वळखप. Yes, praise the Lord. Yes, sister, praise Jesus. So आमी वाचया ते जुआवांचो 17वो आवेसूर वळ 3. Praise God. Thank you, Jesus. वाचया आमी. ओके. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आमी जाका तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवप, हेंच तें सासणीक जिवीत. Praise God. Thank you, Jesus. So she सालो ते कित जबाब दिताय, ते म्हणटाय जेजू तुज्यान आमकां पेकोवपा जाता, जेजू तुज्यान आमकां बोर करपा जाता, जेजू तुज्यान आमकां हें दिवपा जाता, तें दिवपा जाता, कांयच ना. पूण तो कित म्हणटा, सिमा पेद्रू कित म्हणटा, तो म्हणटा तुजी उतरां सासणीक जिविताची. Praise God. Your words are eternal life. सो जेजू तेंकां कित शिकोवन दितालो, जेजू तेंकां कित कोतालो, पेकोयतालो, नो डावट पेकोवणी दितालो, सगळी हिलींग कोतालो, हें कोतालो. बट मेन कित शिकोयतालो, तो देवागे राज्याची तेंकां खबर सांगतालो. ओय की ना. प्रेज गॉड. ते देवागे राज्याचें आनी कोण तेंकां शिकोवन दिवपा जाता, फकत जेजूनच शिकोवन दिवपा जाता न्हू. प्रेज गॉड. ओय की ना. ओय, आतां आमी देखून आमकां खबर आहा देवान आमकां ऑलरेडी पेकोयलें, देवान आमकां सगळी शिरांपातू काडलें, देवान आमकां सगळी ऑलरेडी फावो केलो हा. God has blessed us with every spiritual blessing. सगळी आत्मीक देणी आमकां ऑलरेडी देवान आमकां फावो केलें जेजू क्रिस्ता वरवीं. जे दिसा जेजू हुडसार मेलो, ही फिनिश्ड इट ऑल फॉर अस. ते सगळी सोंपादलें. सगळें पेस पिडा पातोक सगळें. पूण आतां आमी कित्याक तेंकां जेजू आमी पाटलाव कोत्ताय, कित्याक जेजूको कितें हा, उतरां सासणीक जिविताची. प्रेज गॉड. देवा ओडोक घेताय आमी, देवाची जेजूची ओडोक घेता आमी, आमगे सोंबोन देवा तांय जेजू तांय आमी घोटकोताय पवित्र आत्म्या वरवीं. प्रेज गॉड. तेका लागून आमी ही सेशन कोत्ताय, आमी देवा उतर शेअर कोत्ताय. पेकोवणी ब्लेसिंग्स आर अ पार्ट ऑफ इट, येस, नो डावट. बट अदर देन दॅट टू नो गॉड, हे देवागे उतरांतल्यान आमगे कित जिवितां बदललीं जाल्यार, आमकां कित बरेंपण आमकां तें बेसांव मेळटाय तें बरें हा. बट आमी कितें
आमकां कित आमची जिवीत जे आमगे पयलीं जिवीत आहलोले तेची कितली नोसोडणी जाल्या दॅट इज इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक आमी वी आर फॉलोवर्स ऑफ जीसस, वी आर इमिटेटर्स ऑफ जीसस. Praise God. Thank you, Jesus. We are called to be that. Praise God. We are called to be disciples of Jesus. Thank you, Jesus. Okay. So, yes. So, आता मुगे सांगता न्हू जेन्ना हांव देवा उतरान भितर सरलोलें तेन्ना म्हाका एक उणपण आहलोलें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें देवा उतर दिलें न्हू 2-3 सेशनां म्हाका कळ्ळें की देवान सगलीं केलां म्हाका सगलीं शिरापान तूं काडलां म्हाका भुरग्यान बोल्लो हा दॅट आय एम ऑलरेडी द मदर ऑफ मेनी चिल्ड्रन यू नो. प्रेज गॉड. सो बट तितलें म्हणजे म्हाका कितें जालो तें म्हाका मेळ्ळें 2-3 सेशनान. बट मागीर कितें जालें सिस्टरीन म्हाका सांगलें उतर शेअर कर म्हूण. जेन्ना शेअर करपा आसता तेन्ना तुका तें शिकोवं पडटा न्हू. तूं शिकोता तें उतर शिकोता आनी जेन्ना उतर शिकपा लागलें तें म्हाका कळ्ळें की इट इज नॉट जस्ट अबाउट दॅट ब्लेसिंग, देर इज मोर टू इट. आनीकूय जाण जावपा जाय, आनीकूय आयकपा जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो तुमकां कोणा जाला एशें कोन्न? प्रेज गॉड. अनुभवला एशें कोन्न अनुभवला कोणेची? होय सिस्टर. सिस्टर. जायतें बरेपण येयलां आनी अणभवलां खरें. होय. प्रेज गॉड. हांवें तें अणभवलां आनी ते मेरेन तें आयज पासून हांव जेन्ना देवागे उतर हांव शेअर कोता तेन्ना हांव जायत शिकोता. मोर देन द टिचींग न्हू. जेन्ना हांव कितें आयकोता जेन्ना हांव शिकोता न्हू तेन्ना म्हाका चड अंडरस्टँडींग मेळटा कित्याक पवित्र आत्मा शिकयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो देवाची आमकां ओळख मेळटा जितले आमी उतरान रिगून रावताय, जितले आमी देवा पाटलाव जेजूचो पाटलाव करप म्हळ्यार कितें तेगे उतरांतल्यान तेगे उतर जावप, तेगे उतर शिकप, तेगे आमगे संबोन देवाशी घोट करप. ती आमकां कितें आतां म्हण तूं पेस पिडा हा वा आनी कितें हा आमी रोजार कोताय मेळट ते दॅट इज पार्ट ऑफ इट. हिलींग इज अ पार्ट ऑफ इट. बट मोर देन दॅट आमकां देवाची ओळख घेवपाक गरज. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके. सो तें उतर आमकां कितें कोता जितलें आमी उतर देवागे शिकताय, जितलें उतर आमी देवागे आमच्या कानार पडटा आमगेलें क्लेन्सिंग जाता, आमगेलें क्लीन जाता. म्हाका दिसतालें हांव सगले सायडीन बरें फकत हेंच म्हाका ना. ओके. बट जितलें हांव देवागे उतर आयकोतां, जितलें हांव देवागे उतर शिकोतां जायती मुगे जिवितांत इतली करेक्शन जालें इतली आनी आय एम सीइंग द चेंजीस एंड आय प्रेज गॉड. इतली म्हाका शांती इतली पीस मुगे जिवितां येता. एक जायत पाट जाता वय सकल जाता ना न्हू जाता कित्याक आमी आत्म्यान देवाक जेजू बोल्ले एक जालो हें आत्म्यान जालो हें पूण आमगे मन आजून ओल्ड हा न्हू. तुम जाणाय न्हू. होय. स्पिरीट सोल एंड होय. प्रेज गॉड. ओके. सो जितलें आमी देवागे उतरान रिगून रावताय तितलें आमगेलें पवित्र आत्मा आमकां आदार कोता. प्रुनींग जाता आमगे क्लेन्सिंग जाता. एशी आमी देवा उतर गेले आनी बसोन रावलीं कांय जायना. बट जितलें आमी उतर शिकताय, आयकताय भावार्थ वाडोता आनी आमकां ओळख मेळटा. कित्याक ओळख ना जाल्यार आमी सांडटाय न्हू. आमकां कळना. एके पाट कितें दिसता हें सोंसपाचें, हें भोगपाचें यू नो एशें दिसता. बट कित्याक आमकां तें तेशें कोन्न म्हणों पावताय कित्याक आमकां ओळख आसना म्हूण आमी देवा क्वेश्चन कोताय आनी कितें कोताय कित्याक लॅक ऑफ नॉलेज. प्रेज गॉड. बट जितलें तूं उतरान रिगून रावता एवरी डे सोदां एक दिसा खबर न्ही सोदांची खबर ही. सो जेन्ना तूं कंटिन्यू कोत्ता ओके तेन्ना आमकां जायतें बरेंपण जायतें आमकां देवा ओळख आमकां जाता आमगेली. सिस्टर. नवसोदणी जाता म्हणटा होय आमगेलें. नवसोदणी. होय मनाची नवसोदणी जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आमकां जेजूचो उजवाड जेजू आमगेलो मेन. ओके. जेजू आमचो उजवाड. सो एक बऱ्या वावराडी वरवीं तो उजवाड आमकां फाव जाला. प्रेज गॉड. सो उजवाड आमी दुसऱ्यांकूय दिवपा आमी पवित्र आत्म्याचो आदार घेवपाचो. प्रेज गॉड. सो या थँक यू जीसस. सो जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करता ती काळोखांत चलची नात. ओके. आमी सगल्यांनी जेजूको आमचो सोमी आनी दोनी आनी सोणवंडार म्हूण मानून घेतला. ओके. बापान आमकां सो जेन्ना आमी जेजू आमगे सोमी दोनी म्हूण मानून घेतला तेन्ना आमकां देवान आमकां जेजूच्या अमोळीक रोगतान जें तेणें रोगत कुर्सार वारोयलें तें रोगतान आमकां धुयन काडलें आनी आमकां पातकाच्या
काळोखांतली दॅट मोमेंट ते जेन्ना आमी जेजू सोतमानताय आनी देव बाप आमकां धुवन काडटा तेन्ना देव आमकां ह्या पातकाच्या काळोखांतली आमकां काडून आमकां उजवाडान हाडटा. You know, we have this scripture that God the Father translates us from the power of darkness into the kingdom of light. Praise God. Thank you, Jesus. So Colossians 1:13. Colossians, yeah, praise God. Okay, so आम्ही घेया तो scripture. Thank you, Jesus. Yes. Yeah. तेरावी ओळ, ओके. कालोखाचे राजवटींतली ताणेच आमकां सुटका दिली. आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजान आमकां भितर काडली. प्रेज गॉड. सो आता आमकां काळो पातकाच्या काळोखांतली काडून आमकां जेजूच्या उजवाडान आमकां भितर काडली. ओके, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. ओके, सो तेन्ना मागीर कितें जाता, आमगे आत्मो आनी देवागे आत्मो एक जाता. ओके, पवित्र आत्म्याचें फळ आनी देणी आमची भितर घालता. Okay, through the Holy Spirit, God pours His love, the fruit of the Spirit, the gifts of the Spirit. Praise God. आणि ख्रिस्ता सोवे आमचेर आपलो आशीर्वाद घालता आणि सगळी आत्मिक वरदाना तो सुबांपोणी देवयत आसा. वी आर ब्लेस्ड विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. सगळी आत्मिक देण्यांनी देव आमकां बोता जेन्ना आमी जेजूक सोतमानताय. सो आमगे कंप्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन जाता, पण ते हुंय जाता आमगेले आत्म्यान जाता. सगळी देणी सगळी आमगेले स्पिरिच्युअल अकाउंटा येन रावता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके, सो क्रिस्ताक एकवटून हे सगळे आमकां फावो जाता आणि हे सगळे आमकां फावो जायन आमी आनी केन्नाच काळोखान चलची ना. ओय की ना, इतू देव आमकां बोता देण्यांनी आनी सगळे हेच्यान बोता. सो आनी पातकान आनी चलपा हाय ना न्हू. प्रेज गॉड. ना केन्नाच आमी केन्ना चलची न्हय, कित्याक आमकां पवित्र आत्मा हा. ते आदली कोरारा पवित्र आत्मा आसोन आतां आमकां पवित्र आत्मा हा. सगळी देण्यांनी आमकां बोललें पवित्र आत्म्यागे फळ देणी सगळे आमकां दिलो. आमकां पातकांतली सामकी धुयन काडलो हाय, सारकी बर्फा सारकी धोय केलो हाय. तांबडी भिंडा सारकी आलो ती आमकां धोवी केलें, सामकी वायट केलें देवान. प्रेज गॉड. आनी पातकां काडोपान चलपाचें ना. प्रेज गॉड. आमकां सारकी कंप्लीटली ट्रान्सफर केलें आमकां फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लायट. प्रेज गॉड. आतां आमकां कितें जाता, आमी आत्मा आमगेलो सारको क्लीन आहा, बट आमगेलें मन पोरनें हा. आमगेलें मन पोन्नी हा. ते सगळी थॉट्स आनी हें तें सगळी मनान येता न्हू. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो जेन्ना आमगे मन पोन्नी हा म्हणटरी आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आमच्या मनाची नवसरणी करपा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. सो बापान जो आमकां पवित्र आत्मा दिलो हा, तेका आमी उलो मारपाचो, तेगे आमी आदार घेवपाचो. घेताय काय आमी आदारू? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. म्हळ्यार जायत पाटी हांव न्हू जायत पाटी चुकोता. पवित्र आत्म्या उलो मारपा पयली सगळी हे जाता, कितें जाता, घुसपा गुंदोड जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. बट होली स्पिरीट इज सो गुड, सो गुड. तो तुका स्लोली आपल्यागे हें दिता. कळ्ळें तुका? आपल्या उलो मार, आपूण तुका हेल्प करता, आपूण तुका खान. तें कितकोन जाता, जेन्ना आमी देवागे उतरान रिगून रावताय. जितले आमी देवागे उतरां चिटकोन रावताय तितले आमगेली मन नवसरपा आमकां बऱ्या पडटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी जेन्ना उतर शिकता, जेन्ना दुसऱ्या उतर दिताय ते दोना आमकां ती
आमगेले स्पिरिट आहा ते फीड जाता आमी जेन्ना आमी उतर आतां आमी उतर देवागे उतर आयकताय न्हू सेशन येताय उतर आयकताय थोड्यांगे टेस्टिमनी आयकताय सो ते आमगेले स्पिरिटा आसोता ते यू नो इट गेट सेव्ड दे आनी मागीर आमकां पवित्र आत्मा ते हेजो उतराचो उगडास येता जायत पाट आमगे लायफान कसलें सिट्युएशन जाता आमकां उगडास येता की ना टेस्टिमनीचो तो उगडास कोण दुसऱ्यांगे टेस्टिमनी म्हणजे तेका अशें प्रॉब्लम आसलोलें तेणें मागीर एशें कोन्न केलें यू नो देवा उतर मागीर आमी ते कनेक्ट कोत्ताय आनी आमी ते उतर कोत्ताय ओय की ना आमचो उगडास होय येता सिस्टर कोणागे पवित्र आत्मा आमकां उगडास कोत्ता प्रेज गॉड सो ते कितकोन जाता बेश्टें जायना ते जेन्ना आमी उतर आयकोताय यू नो टिचींग आयकताय ओके टेस्टिमनी आयकताय कोण तेका लागून आमी एनकरेज कोत्ताय दुसऱ्या टेस्टिमनी दिवपाक जे तुगे जिवितान बरपण जालां ते शेअर करपाक कित्याक जायत लोक अजून काडका आहा जायत लोक अजून तांकां उतरां उडोवंक मेळ्ळो ना सो कोणागे उतर कोणा लागतलें आमकां खबर ना तेका लागून जाता तितूलें आमी शेअर करपा जाय प्रेज गॉड थँक्यू जीसस म्हाकाय न्हू जायत पाटी जेन्ना कोणाकू उतर सांगता तें उतर म्हाका सामकें हें कोता म्हाका टच जाता यू नो जायत पाटी कितें जाता एक पाटी सामकी मातशें डावन आसता तेशें कितें बट कितें जाता कोणू फोन कोता कोणू जाता फातिमा आपलें हें सांगता आपलें हें उतर दिता तें सो जेन्ना हांव तेका एनकरेज कोता ते वर्डान तूं म्हाका एनकरेजमेंट जाता बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड एक पाट आमी कितें चिंताय हें म्हाका हें जायना दुसऱ्या आनी कित्या उतर हें करपाचें न्हू समटायम्स वी फील दॅट एक पाटी जाता तेशें कोन्न कित्याक सैतान त्यो ताळणी हाडटा सैतान सोतायता ओके एशें कोन्न कन्फ्यूज कोत्ता तुका तुका न्हू बट आमी सोदां आमी पवित्र आत्म्यागेलो ताडो आयकपा जायो आनी तो ताड कितको आयको येता जेन्ना आमगे संबोन देवाशी आसोता यू नो कनेक्शन आसोता न्हू तेन्ना आमकां पवित्र आत्मा आमकां क्विकली रिमायंड कोता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस सो हें जोयती वोन क्रिस्ती जिवीत आमी जियेतो जाल्यार आमकां देवाचे उतराची सारकी गरज आनी हें देवागे उतर म्हणटे एक दिवो आयकिल तुमी देवागे उतर दिवो द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लॅम्प पावलांक उजवाड देवाचे उतर जावन आसा आमच्या पावलांक उजवाड प्रेज गॉड थँक्यू जीसस सो हो तो उजवाड देवागे उतराचो पवित्र आत्म्याचो उजवाड जे आमगे जिविता आमकां देवान फावो केला सो स्तोत्र 119 वर्स 105 स्तोत्र 119 वर्स 105 कित म्हणटा म्हज्या पावलांक तुझे उतर उबारलोलो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो ओके सो देवागे उतर म्हणटा एक दिवो उजवाड आमगे म्हजे वाटेचो सो दिव म्हळ्यार कितू उजवाड दितलो एक दिवो एक धाकटो दिवो कितू म्हूण उजवाड दिता थोडो उजवाड दिता न्हू ओके सो जेन्ना आमी चलताय तितले तुगे ते पावल मात चोय तितलो उजवाड पावल मात तितलो उजवाड थोडो उजवाड म्हणजे कितें म्हणजे ते तुका जितले तूं तुगे जिवितांत चलता यू नो लायक यू नो स्टेप बाय स्टेप हय प्रेज गॉड थँक्यू ना शेडो नो सिस्टर होय एक आत म्हण तूं काडोका वाट हा न्हू सिस्टर तूं काडोका वाट हा तूं एक तूं घेवन चलता सो तो दिव तूं कितू उजवाड दिता तुगे पावल एक पावल पावला दसा उजवाड दिता होय पावल या द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लॅम्प अनटू आवर फीट एंड अ लायट अनटू आवर पाथ सो तें तुका तितलो म्हणजे जितलें जाय तितलें तुका एक स्टेप घेवपाक तुगे जिवितांत तुका आदार कोत्ता ओके तें लॉंग टर्म न्हू बट शॉर्ट टर्म ओके कित्याक आमकां खबर ना न्हू मुखार कितें जातो तें ओके फकत देव एकलो जाणा सो तुगे जिवितांत पावल म्हणजे तूं एवरीडे लायफ तूं जियेता तेन्ना तुका तें उतर देवागे उतर तुका आदार कोत्ता each day ओके कित्याक देव एकलो जाणा फाल्यां परवां कितें तें आमगे जिवितांत बट आमकां खबर ना सो आमी इच डे आमी जियेताय तेश कोन आमकां तें देवागे उतर आमकां एक दिवो उजवाड दिता प्रेज गॉड दिसा आनी हय दिवो तेगे उजवाड धाकटो भोव थोडो सो चलता आमकां वाट दिसोता ओके पयली दिसना आमकां मुखार कितें हा तें बट जेन्ना आमी चलताय देवागे उतराच्या उजवाडान आमी चलताय तेन्ना आमकां ती वाट दिसोता ओके प्रेज गॉड थँक्यू सो ती पयसताना आमकां दिसना दिसोता सो स्टेप बाय स्टेप प्रेज गॉड सो दिसान दीस आमच्या जिवितांत तूं सोयेक येताय जेजू भाशेन आमी जिवंक जायते आमगे दिसा दिसपोटी आमगेले लायफान सिट्युएशन जाताय न्हू प्रेज गॉड ते आमकां
होय आणि चडशी केसो सिच्युएशन अनप्लेझंट ती आमकां म्हणजे फेवरेबल न्हू ती की आमकां जाय तेश कोन जायना ओके सो तेन्ना आमी ती जेन्ना आमकां जाय तेश कोन जायना तेदोना तो एक सोयेग आमकां तो एक सोयेग ओके तो एक सोयेग केसो सोयेगू म्हणजे ते आमकां त्या उतरा पोरमोणे जियेवपाक ओके सो म्हाकीच जालें फाटी लास्ट विकू एका हांव मुगे समुदाय PPC म्हणटरी मातशें हें जालें समुदाय मातशें वयर सकयल जालें आनी दोग जाणां मोत जालें बट ब्लेम येयलें मुजे बिकॉज आय एम द PPC ते आमकां आयको पडना प्रेज गॉड सो ते म्हाका इतुलें एश कोन्न हें वायट उलयत रावलें अक्यूज करपा लागोलें कळ्ळें तुका हांव सायड घेत म्हूण होय सो ते दिसा कितें जालें हांवें तेका बोगशिलें देवागे मोगान हांवें तेका बोगशिलें हांवें जायन तेका सॉरी म्हणलें ओके हें जालें आनी थोडे दिसांनी पोतून जेन्ना हांवें तेका फोन केलो बरें मिटींग घेवपा हांवें तुका मातशें येवपा पडटलें तेंका मातशें प्रॉब्लेम जाला म्हणटकीर त्या दिसा ते म्हाका आनको उलोवपा लागोलें सो सेकंड टायम न्हू मुको जावूं ना म्हणजे टू ऑपरेट इन लव एन्ड म्हाका सारकी इतली दूख जालें की फर्स्ट टायम म्हाका जावूं ना फर्स्ट टायम हांवें ऑपरेटेड इन लव बट सेकंड टायम न्हू म्हाका हें जालें मातशें त्रास जालें सेकंड टायम त्रास जाले आनी जायना जालें कितें तरी जात दिसोता ओके मागीर हांवें एक आमगे सिस्टर्स इन क्रायस्ट हाय न्हू सो हांवें एक भयणी फोन केलो आनी ते कडेन गायडन्स घेयलें आनी तेणें म्हाका सांगलें चोय फातिमा तूं बोगोश तेज पासत माग तूं तेका बोगोश आनी सो जेन्ना तेणें म्हाका तें देवा उतर दिलें मुगेलें नोसोरनी जाली मोनाची एंड आय वॉज एबल टू फॉरगिव हर praise God and I called off that meeting बी कांय नाका कोणा अक्यूज करप ना कांय ना वी आर फॉरगिविंग हर एंड लेट गो सो आमी सो praise God सो तेश कोन आमगेले जिवितांत येताय सिच्युएशन जाताय विच आर अनप्लेजंट सो तेदोना तो एक आमकां सोयीग आमी हें करपाक कितें करपाक बरेपण हाडपा म्हणजे देवागे मोग जो आमच्या काळजाक गायलो आहा तो आमी दुसऱ्या सवें वांटपा प्रेज गॉड मनीस चुकोता नो डावट आमी चुकताय बट आमी आमगेली पवित्र आत्मा आमकां आदार कोता दुसरी भाव भयणां कडल्यान आमकां आदार कोता हें करपाक कितें करपाक म्हणजे मनाची नोसोरणी करपाक जेन्ना आमी उजवाडान आसताय न्हू जेन्ना आमी उजवाडान आसताय तेन्ना आमकां सगळी सारकी दिसोता काडकां आसतना आमकां कितें कोटा हिंग कितें हा थिंग कितें हा आदेक म्हणटा रूम हा रूम सारको काडकान हा जाल्यार आमकां कितें सगळें एक सारकें दिसोता न्हू कितें काडूक सगळें बट जेन्ना आमी उजवाडान आसताय तेन्ना आमकां आदार मेळटा कितें मेळटा म्हणजे सारकी करपाक म्हणजे हिंग रॉंग हा थिंग रॉंग हा करेक्शन जाताय वय की ना सो ते भाशेन आमगे जिवितांत जितलें आमी देवागे उतरान आसताय न्हू तेन्ना आमगेली ती करेक्शन जाताय कित्याक करेक्शन जाताय बरेपण हाडपा आमगे आनी नोसोरणी जावपा आमगे आनी बरें फोड दिवपा जे भाशी दाखवेल आसता सो दाखवेली कितें कोताय लायताय सोडनाय दाखवेली आमी परामोस कोताय ते प्रूनिंग कोताय क्लिनींग कोताय नाजाल्यार ती तो तेशी सोड जाल्यार ती कांयचे कांय जाता न्हू प्रेज गॉड तो ती तेजी वाड सारकी जायना आनी कितें जाता एक लायली सोडली जाल्यार बट तेका एक मनशागे हात जाय क्लीन करपा ट्रीम करपा कट करपा ओके ट्रिमींग करपा आनी ते भाशेन ती दाखवेल बरी फोड दिता हे दिता ग्रेप्सां दाखवेली खबर कोता वा हेजी ग्रेप्साची कळ्ळें न्हू प्रेज गॉड थँक्यू हय सो ती दाखवेल सो ती गरज आसता ती हें करपा प्रूनिंग करपा ट्रीम करपा क्लीन करपा ते भाशी आमगेलें जिवीत आमकांय जितलें आमी देवागे उतरान रिगून आसताय तितलें आमगेलें क्लिनींग जाता आमगेलें प्रूनिंग जाता देवागे उतर आमकां नितळ कोत्ता देवागे उतर आमकां धुयन काडटा कित्याक धुयन काडटा जेजू सारकी जावपा जेजू भाशेन जावपा प्रेज गॉड थँक्यू जीजस ओके थँक्यू जीजस सो जेजू जेन्ना पवित्र स्नान घेता तेन्ना जेजूचे कितें येता पवित्र आत्मा येता आनी जेन्ना पवित्र आत्मा येता तो आपल्यागेली मिनिस्ट्री स्टार्ट कोता आमी नोसोन आमची हें जालो हा कितें जालो हा आमी बॉर्न अगेन जालो आमी पवित्र आत्म्याच्या स्नानान आमी स्नान गेला पवित्र आत्म्याचो न्हू प्रेज गॉड थँक्यू जीजस सो आतां आमकां उजवाड जो जेजू उजवाड आलोलो ते भाशेन जेजू आमकांय म्हणटा न्हू तुमी संवसाराचो उजवाड मॅथ्यू 5:14 प्रेज गॉड ओके मॅथ्यू चॅप्टर 5 कोणाकू कितें प्रश्न बी जाल्यार विचारया प्रेज गॉड थँक्यू जीजस कितें करेक्शन हा कितें हा प्रेज गॉड ओके एंड सेंट बाचे मी संसाराचो उजवाड
दोंगराच्या माथ्यार बांधलेले शार लिपोवन उरोना. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. जेजू आमकां म्हणटा आता, तुम्ही संसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांधलेले शार लिपोवन उरोना. उजवाड आनी लिपोवन उत्ता. प्रेज गॉड. उजवाडा केन्ना आमी बांद हें घाताय वय. प्रेज गॉड. उजवाड लिपोवपा जायना. ते भाशी जेजू म्हणटा, पयलीं जेजू म्हणटा हांव संसाराचो उजवाड. ओके, सो आतां जेजू म्हणटा तुम्ही संसाराचो उजवाड. आमी जोण एकली जी आमी कोण जेजू स्वत मानला, जेजू आमी आमचो सोमी दोनयान सोडवणदार म्हूण मानून गेला, जी कोण बॉर्न अगेन जाले, जेजू म्हणटा तुम्ही संसाराचो उजवाड. कित्याक जेजून कित करपा आलो तें जेजू केलो आनी जेजू आतां बापाच्या उजव्याक बसोन हा. आतां आमी जेजूगे काम करपाची, कित्याक आमी जेजू म्हणटा तुम्ही संसाराचो उजवाड. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. ओके, जेजूगे उजवाड आमी ह्या संसारांत. प्रेज गॉड. इजंट इट सिस्टर्स? हय. जे भाशी चोंद्रीम सुर्यागे लायट रिफ्लेक्ट कोता न्हू, ते भाशी जेजू सुर्या आनी आमी सगळी चोंद्रीम. प्रेज गॉड. आमी जेजू गेली लायट, जेजूगे उजवाड दुसऱ्या वांटपा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ओके, थँक्यू जीसस. सोडा चोय. सोडा. या थँक्यू जीसस. तेच पोरी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पोलोवन स्वर्गार आसतो तुमच्या बापाक मनशांनी वाकांचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पडजोडून दी. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. सो आमगे उजवाडू पडजोडपा जाय दुसऱ्या सवें, दुसऱ्या थंय आमगे उजवाड पडजोडपा जाय. प्रेज गॉड. आनी तो कितको जातलो? उजवाड दुसऱ्या सवें कितको पडजोळटा? प्रेज गॉड. आमगे कोरण्यांतल्यान आमी जेन्ना गोवायकी दिताय, आमगे गोवायकींतल्यान, ओके, जेन्ना आमी दुसऱ्या जेजूगे उतर शेअर कोताय, तो उजवाड देवागेलो. आनी हे उजवाडा चोयन मागीर लोक आमकां एकठावता, लोक आमकां एट्रॅक्ट कोता. प्रेज गॉड. जे भाशी एक झाड बोड फोड दिता, ते झाडाचे जायत फातर पडटाय चोय, ते भाशी. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. सो ते बोर फोड दुसऱ्या एट्रॅक्ट कोता, दुसरी लोकां एट्रॅक्ट कोता. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. ओके, सो उजवाड कित कोता? दुसऱ्या उजवाड दिता. प्रेज गॉड. उजवाड म्हणल्यार देवाचें उतर, आमगे गोवायकी. सो हो उजवाड जे आमी दुसऱ्या दिताय तेन्ना आमी दुसऱ्या आदार कोताय, तांकां काळोखांतली भायर काडपा. ओके, जायत लोक कश्ट जाता. कित्याक कश्ट जाता? कित्याक तांकां आजून देवागे उतरां ओळख मेळ्ळो ना, आजून तांकां ते जेजूगे बरी खबर पावलो ना. म्हणटरी आमी जी जेजूक अनुभवला, आमी ते आमगेलें काम ते शेअर करपाचें. कित्याक जेजूगे काम जालें काबार. आतां आमगेलें पवित्र आत्म्याच्या आमगे म्हळ्यार कित कोन्न आमगे एक गेले पवित्र आत्म्याच्या आदारान. पवित्र आत्म्यागे आदारा भायर कांय जायना. सो आमी पवित्र आत्म्या उल मारपाक गरज, आमी पवित्र आत्म्या गेलो आदार घेवपाक, कोणा उतर दिवपाचें, कोणा कित सांगपाचें. कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या तोंडां ती उतर घाता, पवित्र आत्मा आमकां शिकयता, पवित्र आत्मा आमकां उगडास कोता. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. आर्गां जेजू. सो ते भाशी आमी आतां एक हायवे चोयल्या न्हू, हायवेचे कितें आसताय, ते हांबे आसताय न्हू लायटीचे न्हू, एवरी डिस्टन्सार हांबे हाय न्हू लायटीचे. सो ते कित कोताय, ते कोण ट्रॅव्हल जाचोय, जे कोण चलत चोय ते रस्त्याचे वयत चोय, तेंक ते उजवाड दिताय. आतां म्हण तूं एकू हांब हा लायटीचो, जाल्यार तो सगळ्या उजवाड पावयता ना. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. सो ते भाशी आमी ते लायटी हांब कोताय ते आमी जण एकली जी त्या अनुभवला. सो ते आमी उजवाड जावपाचो, जो काळोखांत चलता तेक तो उजवाड आमी. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. आनी एक उदाहरण म्हणल्यार आमी जेन्ना इस्टरा वयताय तेन्ना आख्खो काडू कोताय न्हू, इस्टरा मिसा रातीचे आख्खो काडू कोताय. आनी फादर ती वात ब्लेस कोता आनी तो उजवाड दवरता थिंगा. आनी आमी कित कोताय, तो उजवाड ते वातींतल्यान आमी घेताय, आमगे वात पेटयतना आमी सगल्यांक तो उजवाड दिताय न्हू. आनी तो उजवाड घेवन आमी इगोर्जी भितर सरताय. ते भाशेन आमी सगळी उजवाड जेजू गेलो.
प्रेज गॉड ओके सो हे मुगेले धाकटेशे शेअरिंग प्रेज गॉड कोणाकू कितें God, प्रश्न आहा so beautiful sharing, Fatima. होरे आणि तुई ते उदाहरण दिलें तुगेलें तशें कोण जाता न्ही आमकां काडूक दिसती पडटा कोणू आमचे वायट उलयता कोणू आमकां उलयता कितें उलयता आनी ते आमकां आमचे भितरल्यान काडूं काडटा पूण आमी तेदो न्हू देवागे उतरां उगडास कोच्चे परोस आमी त्या मनशागे उतर आमगे कानार हाडटाय आनी हाडटाय आनी मागीर तो काडूक चड आनी चड आनी चड जाता होय तो दापिता तो उजवाड आमगे उजवाड सॉरी आमगे जो उजवाड आहा तेजे तो काडू काडटा हय आनी मागीर तुवें आतां कितकोन म्हणलें आपण कोणा फोन केलो आनी ते मनशागे उतरां ते तेका लागून आमी हिंगा हाय फामील देवागेली ते उतर आमी जो कोण गॉडली मनीस कोणाको देवागे उतर ना तेको शेअर केलो परोस कोण आमकां देवागे उतर सांगतो तेको शेअर केल्यार आमकां उजवाड जाता आमगे मनान नवसुर्णी जाता आमगे डेव्हलपमेंट जाता आमगे ग्रोथ जाता हांवें कितें केलें हांव कित्याक उलयलें भशेन वय ना होय सिस्टर प्रेज तो गॉड आमगे उजवाड जाता प्रेज गॉड एफ्रम कित मुट्टाले न्ही एफ्रम सिस्टर बरें Yeah. टिचिंग दिलें सिस्टर फातिमान एकदम बरें टिचिंग दिलें क्लियर बरी सजमन दिली प्रेज गॉड फातिमा क्वेश्चन आहा ना म्हाका बरो दिसता जाणो मॅथ्यू 5:13 and 16 14 and 16 वाचिल तो आतां आमी कितें आमगे कोणू आमकां चोयता जाल्यार आमगे भितरल्यान कितें आहा तें चोयता आनी आमगे कोन्या वरवीं आमी उजवाड दाखयताय सगल्यांक कितू डिफिकल्ट ते न्ही ते इजी न्ही ना इजी न्हू ते ना प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो एवरी टाइम आमकां एक सोयेक आसतात तो प्रेज गॉड जेन्ना कोडू आमचे राड येता तेदोना एक सोयेक तो आमकां जेजू तेंक दिवपा जेजू तेंक वांटपा प्रेज गॉड आनी सिस्टर तूं सांगता न्हू अनगॉडली आसताय ती कितें म्हणटा अरे तेणें एशें कोन्न कित्या म्हणलें तूं हितू बोर कोता हितू हें कोता तूं एशें कोन्न कितें ती तुका जाय ती हें घाताय ते आपल्यागे इनपुट्स दिताय बट जेन्ना तूं देवागे मनशाको उलोयता थिंक कितें सांगताय दॅट यू हॅव टू ऑपरेट इन लव तुवें बोगशिपा जाय तुवें सेट फ्री करपा जाय तेका कित्याक बोगसोन दिना जाल्यार कितें जाता मनीस बॉन्डेजां उरता सो तेका हें दिवपा जाय सुटका दिवपा जाय सो ते भाशेन हांवें प्रे केलें तेजे बेसान तेका बोललें आनी तेका हें केलें प्रेज गॉड आनी तेदो म्हाका मागीर सामकी शांती आय वॉज सो जॉयफूल आय वॉज सो हॅपी आय वॉज बॅक अगेन एशें कोन्न म्हणजे हें जालें म्हाका म्हणजे पत्ती जे पयलीं आहलो तेशें कोन्न जालें हांव प्रेज गॉड आनी मागीर ते मनशान गोडे तेगे इंटेंशन दुसरें आहलो आसतलें पूण तुगे एटिट्यूडा प्रमाणे तेणें म्हणलें आसतलें अरे एकाने कितें जालें हें रिस्पॉन्ड केलें ना हय प्रेज गॉड तेकाय उजवाड आयलो तेकाय उजवाड येयलो हय सिस्टर प्रेज गॉड कित्याक एक वायट उतर कितें कोता जायती आनीकूय मल्टिप्लाय कोता प्रेज गॉड थँक यू जीसस हेज मोती एक फोन कोर तेक ती खबर सांग तेक फोन कोर तेक ती खबर सांग प्रेज गॉड बट जेन्ना तूं बोगशिता तेन्ना तूं सोगलें ते काडोकाचे तूं ते काडोक माडून उडयता तुगे उजवाडान तो काडोक पयस जाता जेन्ना तूं उजवाड घालता जेन्ना एक रुमा काडूक आसता जेन्ना वात पेटयता तो काडूक डिस्पेल जाता तो वयता काडूक कित्याक काडकाचे फोकस आसता उजवाडाचे वयता ते भाशेन जेन्ना आमी एक बोर उतर दिलें तें हें केलें म्हणटरी आमी तो काडूक पयस कोताय दोगांगे जिवितां तेगलेय जिवितां मुगलेय जिवितां प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू थँक यू जीसस आनी कितें आहा कोणागेलें ते हें सोगलें आमकां केदों फाव जाता जेन्ना आमी उतरान आमी आसताय जेन्ना आमगे सोदां उतराची आमगे वाड जाता तेदोना आमकां तें कोडोन येता नाजाल्यार कितें जाता ना ओडोक ना जाल्यार आमी
काडकां पडटाय आमी पातकान पडटाय प्रेज गॉड ओडोक ना म्हणटरी पयलीं तशें जाता न्हू पयलीं आमकां ओडोक आसोना देवागे उतराची अशें कित्याक आमकां तेन्ना पातकाची ओडोक आमकां आसोना आमकां दिसतालें सारकी हें एशको केल्यार हें पातोक हें धाकटी पातोक हें व्हडली पातोक बट आतां आमकां खबर आहा की एक थॉट देखून येयला इट्स अ सिन प्रेज गॉड थँक यू जीसस God, praise सो ही God. Yes, सगळी yeah. आमकां फकत देवागे उतरान रिगून रावन मेळटा देवागे उतरां सोजमणी जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना आमकां तें ओडोक जाता आमकां प्रेज गॉड Praise God. And there त्या was घेवतोर आमगे एक Go एक ahead, करेक्शन go ahead. कोत्ता आयकोता हय सांग देवागे उतोर जेन्ना आमी शिकताय न्ही तर एक एक उतोर आमी आमगे जिविता लायताय तेदून एक एक उतोर आमकां करेक्शन कोत्ता ओय प्रेज गॉड हांवें चोयलां सिस्टर प्रेज गॉड एक एरिया हा म्हाका खबर देखून ना प्रेज थँक यू जीसस Go ahead, Ephraim. Ephraim, go ahead. सो जेन्ना म्हाकाय देवा उतरा जेन्ना समजून आसोना मुकोडे जायती मिस्टेक जाताली पूण जेन्ना हांव देवा उतोर शिको लागोलें चोयल्या एक एक हांव शिकोता तितूले मुगे जिविताची नवसोन्नी जाता हय आनी सिस्टर आमगे जिवितांत काळोख पयस जाता म्हाका न्हू कितें सांगपा जाय जाणटो प्रेज गॉड हांव न्हू एशे कोन्न मुगे नेट गेल्ले ओके एक वीक जालो आयज काल येयलो मुगे नेट आनी हितून दीस न्हू म्हाका एशे कोन्न जेजू सदां न्हू एशे कोन्न मुडी की पवित्र आत्मा तूं आज मुज बरे रिलेशनशीप एशे कोन्न दवर हांव केन्ना वर्ड आचिता विदोगोत आनी हें जातालें मागीर प्रेज गॉड ते दीस न्हू नेट गेल्ले मुगेलें हांवें म्हळें चल आतां कितें कोत्तलें आनी बेश्टे बेजारसां येशयलें आनी हांव काळ आनी हेजे गेलें अनफॉरगिवनेस ओके ते टीचिंग आयकोन लागोलें ब्रदर जॉन्सन आनी एकले कोण आसलोलें गौरी तेगलें आयकतालें दोनी आयकिलीं बरें दिसोलें आनी म्हाका न्हू एशे कोन्न घोवा बी एशे कोन्न हें दिवपा सॉरी म्हण जाल्यार पासून म्हाका राग दिस येतालो तेगेलो कित्याक काय म्हळ्यार तो प्रेज गॉड थँक यू जीजस तो न्हू कितें सांगोलें न्हू एशें म्हणटालो आपूण रोकडो येता म्हणटालें आनी बेगीन येयनासलोलो मागीर म्हाका एशे कोन्न हें लंडनान न्हू हांव रावताय म्हाका मातशें एशें कोन्न वरी जातालें आनी टायम सांग एक टायम सांगनासलोलो येता म्हूण मुगे पोकली सारकी आनी बेजार जाताली आनी हांव ते केशे बुक्स तयारूच जायनासलोलें म्हाका इतलो राग येतालो प्रेज गॉड थँक यू जीजस बट हांव ते अनफॉरगिवनेसान गेलें न्हू आनी तेदो मागीर म्हाका एशें कोन्न जालें की तेक फॉरगिव कर जायन आसलोलें म्हळ्यार फॉरगिव करपा बट हेल्प होली स्पिरीट म्हाका टिचींग तें हांव आयकोन तो रोमन्स कितें तरी 5:5 आहा तें वाचिलें तें तितू कितें आहा स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज म्हणजे तुक यू टच द स्पिरीट एंड You will not be disappointed. Your hope will not disappoint you because your heart is filled. Gal baite Fatima, gal. sister thank you Jesus thank you Jesus आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला देखून परमांसो आमकां फोटोयना सो ते हांव वाचीत रावन म्हाका एशे कोन्न पीस एस मेळपा लागलो म्हजे भितर हांव पीस एस आनी कितें जालें आनी हांव तेजे पासून घोवा पासून मागीर म्हाका एशे कोन्न मागपा येयलें की स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन हिम गॉड हिमसेल्फ एनॉयंटेड हिम and God himself pour out love in him and he set free एशे कोन्न बेश्टेन मुडपा येयलें म्हाका आनी ते मुटा म्हाका एशे कोन्न आनी बरें दिसोलें आनी तोय बी चेंज जालें सो एशे कोन्न वोस ना जालो काल बी गेलो ना आनी हांव तेजे पासून एशे कोन्न मागतालें तो पीन आहल्या पुरो आनी एशे कोन्न ते स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन तेच अगेन तेंच कोत्तालें प्रेयर सो काल तो म्हणपा लागलो आपूण वचना हूंय बी आतां म्हाका कोण येयलें की हात्यार कितें तें यूज करपाचें प्रेज गॉड थँक यू जीजस Praise God. सो ह्या हात्यार न्हू तेको राग कोण रावले आनी न्हू
एश मुठालो इतू म्हाका प्रेज गॉड थँक्यू तो मागे सारको बोर कोता म्हाका मुगे चेड्या वचून हांव सार बोर कोता बट तो टायम येयलो न्हू तेका आनी ते फ्रेंड्सांनी तेका पडना प्रेज गॉड थँक्यू जीजस आनी केसो आयकपाना रेंड व्हडले अशे तेका बट आतां म्हाका कोण येयला की कितकोन डील करपा जाय ते मिन्स ते कोडे आतां ओके राग मुठाय तो म्हाका येयल्लो ना म्हाका राग येयन मुगे ऑडिस वयत दुखतालें इतू म्हाका येतालो सारको राग तेगेलो प्रेज So गॉड sweet. जाय नासलो मुकोडे ऑड्या बी दुखोन येताले हांव म्हणटाले आरे म्हाका कितें हें कोत्री एश कोन्न त्रास कोत्री पयलीं एश कोन्न म्हाका कित्याक त्रास कोत्री तूं हांव टेन्शन घेता अशें तेकाय बी कोण आसलोले इतू बोर करपा मनीस पासून मागीर म्हाका कळ्ळें की तेजे भितर हातवो कोता म्हूण तेका सो हांव तेशको प्रे करपा लागोलें स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन माय हजबंड God himself anointed him and set him free with his love. एश कोन्न हांव ते प्रेयर करपा लागोलें प्रेज गॉड थँक्यू जीजस प्रेज गॉड बरें शेअर केलें ओलिविया ये प्रेज गॉड आनी सिस्टर न्हू फॉरगिवनेस दिवपा बरें तूं आतां सांगिल्लें तें सारकें इतू कोटीन लागोता बट होली स्पिरीट हेल्प्स यू मीन्स देवागे उतर तुका सुटका कोता प्रेज गॉड थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस हे देवागे एक एक पाटी आमकां सांगोन कांय जायना न्हू सांगोन आमगे उतरान सांगोन 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 आमी थोकताय बट आतां आमकां खबर हा देवागे उतर यूज करपा म्हूण हांवें देखून मुगे जिवितांत जाय चेंजीस सिस्टरी खबर हा पयलीं कितें जाता ते हांव सामकें रोडार म्हणटा जाम जाताले बट आतां म्हाका खबर हा की म्हाका देवान ऑथॉरिटी दिल्या हय सांग सिस्टर म्हाका इतुले जाताले आतां म्हाका बरें वर्स जाली मुगे गोईंग लंडन आल्या केसो आयकनासलोले इतुलो तेका कंट्रोल करपाक फ्रेंड्स म्हळ्यार तेका सारके देव एश कोन्न आसलोले आनी हांव म्हणटालें हांव सायबा केदो सुदरता एश को वर्ल्डी उलयताले आतां म्हाका देवागे उतर खबर आहा न्हू की तूं त्रास जाताय ते तुगे घरांतलो मनीस एश कोन्न कोत जाल्यार तुका त्रास जाताय न्हू सारके भायल्यार तूं कितले एवॉयड कोता एक बट घरांत जायना न्हू प्रेज गॉड थँक्यू आनी घरान तूं स्टार्ट जाता न्हू सिस्टर पयलीं घरान स्टार्ट हो जाता वीक म्हाका सारकें जालोलें हो वीक आख्खो हांवें तेशको काडला सारको फॉरगिवनेसान चोवपाक कित्याक हांवें म्हळ्यार आतां म्हाका कितें जाय तेंच चोयतो हांव कित्याक चड जालें आतां म्हाका फॉरगिव करपा जायना तेका सारकें आतां कितें कर हांवें मागीर फॉरगिवनेस म्हाका चोय नेट पासून बंद उडयलें मुगेले होली स्पिरीट तूं हें कोत न्हू राव हांव बोस नासलोलें वर्ड आयकूं हांव मुगे टिचींग आनी ब्रदर विन्संटागे आयकतो मिटींग आनी तितून घुसपोन मागीर येयले म्हणटरी कितें जातालो टायम मेळनासलो भुरगो येवपा वगत जातालो आतां मागीर तेंगे जेवणां चोय तेंक करपा आनी मागीर मुगे टिचींग जायनासलोलें मागे वर्ड घुसोन वाचपा जायनासलोलें आनी मागीर त्या पोतून हें जातालें सो आतां कितें जालें ते नेट गेलो तेशें सारकें बरें जालें कितको सुटका मेळटा चोय अनफॉरगिवनेसा तितू गेलें हांव सारकें प्रेज गॉड थँक्यू जीजस थँक्यू जीसस Wow. होली स्पिरीट नोज द राइट टाइम Yes. सिस्टर एक एक पाट आमी तेगे ताळ आयकनाय आमकां चोयतो आतां म्हाका जायत पाट होली स्पिरीट बोस म्हण एश कोन्न जाता म्हाका आतां कोण येता बोस आतां तूं म्हाका मुको रिलेशनशीप दवर बट हांव मुगे दुसरे करून वयता प्रेज गॉड थँक्यू जीजस बट तेदो नेट गेलें आनी म्हाका सारकें सारकें आतां म्हाका ऑप्शन ना अशें टीव्ही ऑन जाताली युट्यूब चलतालो नेट चलो नासलोलें प्रेज गॉड थँक्यू जीजस थँक्यू जीसस आनी कोण हा ओके बंद करिया बाय ओके सिस्टर प्रेज गॉड थँक्यू जीसस बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन बोसुर्गीच्या बापा पुता पवित्र आत्म्या तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास बापा हे वेळा पासत आमी तुका आर्गां दिता होली स्पिरीट थँक यू for taking complete control of this session. Nothing of us, everything of you. Oi Baba. Jesu, tu amch pasat hursar melo. Amchi moron tu melo. Jesu tu karga moima ani dinvas. Arga Baba povitra atmya pasat. Oi Baba. Ami Uzvadd. आम्ही जेजू तुझो उजवाड या संवसारांत आणि हो उजवाड
आमी दुसऱ्या सवें वांटूंक दुसऱ्यांक दिवंक पवित्र आत्म्या आमकां तुजी गरज. आनी ही जी सोजमणी तुवें आमकां दिल्या ती आमी दुसऱ्या सवें वांटूंक आमकां आदार कर. आनी दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक आनी तांकांय उजवाड जावंक पवित्र आत्म्या तुजी गरज. हे मागणें आमी कोता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. 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 Amen. Amen. Praise God. Amen.